to support the demands moved by the Honorable Minister for Health and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 47, Goa Medical College. सगळ्यात पयली हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक सोदतां आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तशेंच एंटायर हेल्थ डिपार्टमेंटाक की ते बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आयज आमचे JMCन आमकां दितात आनी स्पेशली डॉक्टर्स कित्याक जेन्ना जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले कितें इश्यूज जातात आनी एमर्जन्सी आसता तेन्ना डॉक्टर्स इमिजिएटली एक्ट करतात आनी बेगिनात बेगीन जेन्ना आमी सुद्दां वयतात तेन्ना पेशंटाक ते पर्सनल केअर घेवन बरें जातले कशें ते प्रिकॉशन्स घेतात आनी टायम टू टायम अपडेटूय करतात सो सगळ्यांत धन्यवाद आमच्या डॉक्टर्सांकूय म्हणटात तशेंच जर JMCचे स्ट्रेस जर कमी करतले जाल्यार आमकां PHC CHC हे आहात CHC आनी PHC आहा ते आमकां अपग्रेड करपाची गरज आहा ते जर अपग्रेड करीत जाल्यार म्हाका JMCचे स्ट्रेस कमी जातलो डिमांड नंबर वन मोर थिंग आतां ऑनरेबल मेंबर आमचे दिगंबर बाबान म्हटलें की गोंया सोडून स्टेटी भायले खूब जाण पेशंट्स येतात आनी चड म्हणजे स्ट्रेस जाता हेचेर JMCचेर आमी पेडण्यान आसल्या कारणान दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे पेडण्या तालुक्यान चडशी सोयरे आहात ती नेबरींग स्टेटीची आसा म्हणजे हे सायडींतली चेडवां त्या सायडीन दिल्या त्या सायडींतली चेडवां हे सायडीन दिल्या सो सोयऱ्या सगळीं कनेक्टेड ताका लागून आमकां त्या सायडींतल्यानूय फोन येतात सो हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर इतलोच रिक्वेस्ट करता की कितें तरी एक सिस्टम JMCन घालची की आमच्या लोकलांक प्रायोरिटी फर्स्ट आमच्या गोंयकारांक मेळची आनी महाराष्ट्रा वा अदर स्टेट्स खंयच्या नेबरींग स्टेट्सचे लोक येतात तांकां एक सेपरेट क्यू दवरपाचें किंवा सो एक सेपरेट कितें तरी म्हणजे ते आउट ऑफ स्टेट येतात म्हणजे आमच्या गोंयान येतात ट्रिटमेंटाक तांकां फॅसिलिटीज म्हणजे एक ट्रिटमेंट आमच्या गोंयकारांक सेपरेटली आनी तांकां सेपरेटली अशें कितें तरी सिस्टम आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान बसोवची डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्वीस इम्प्रुवींग फॅसिलिटीज एट 2M CHC स्पीकर सर हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी सॅटेलायट OPD CHC 2M स्टार्ट केली आनी ती एवरी थर्सडे म्हणजे बेरेस्तारचे सगळे डॉक्टर्स थंय येतात आनी खरेंच एक रिलीफ आमच्या एंटायर पेडणे तालुक्याक की थंयसर सगळे जे दुयेंस जे लोक आहात ते थंयसर ट्रिटमेंट म्हणजे JMC ना वयता तांकां बेरेस्तारच्या थंयसर फॅसिलिटीज सगळे मेळटात आनी बरे पैकी रिस्पॉन्सूय मेळटा फक्त इतलेंच की थंय मातशें बसपाचें आनी तांकां पेशंटाक बसपाची फॅसिलिटीज आहा ती मातशी इम्प्रूव करपाची कित्याक व्हडली क्यू लागता आनी चडशे सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर विजिटाक परत आमकां थंयसर फूल टायम पेडिट्रिशियन ना सो तो फक्त बेरेस्तारचो येता थर्सडेचो येता सो तो एक फूल टायम आमकां दिवचो दुसरे गायनोकोलॉजिस्ट फूल टायम ना विकांतल्यान दोनूचदां येता सो तो एक फूल टायम दिवचो एडिशनल एक्सरे टेक्निशियन एकूच टेक्निशियन आहा आनी ताका एक दीस कासारवणे वयचें पडटा सो आमकां आनी एक एडिशनल टेक्निशियन जाय एक्सरे टेक्निशियन्स तो ECG ना ECG टेक्निशियन ना थंयसर सो थंयसर आमकां गरज आहा कित्याक तुमकांय खबर आहा कशे केसीस वाडत आहात ते सो ताका लागून ECG टेक्निशियन एक गरज आहा थंयसर तशेंच नर्सीस शॉर्टेज आहात एडिशनल नर्सीची गरज आहा एडिशनल लॅब टेक्निशियन तशेंच मेंटेनन्स ऑफ RMDs आनी डायलिसीस हांव परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेंच्यांनी डायलिसीस जे तेंच्यांनी न्यू बिल्डिंगेन सुरवात केल्ली जे 4 बेडेड आसली ते 2 बेड एक्स्ट्रा वाडयली आतां 6 केली ओन्ली थिंग मातशें एक रिक्वेस्ट आहा की तुमचे ऑफिसरांक किंवा डॉक्टर्सांक थंय एकदां चॅक करपाक जाय कित्याक थंयसर हांव जेन्ना त्या दिसा फाटल्या दिसांनी विजिटाक गेलो तेन्ना थंयसर तेंच्यांनी एकूच कंप्लेंट केली की पावर फ्लक्च्युएशन आतां पावर फ्लक्च्युएट जावंक लागलो जाल्यार डायलिसीस दितना पेशंटाक म्हणजे डॉक्टर्सांकूच त्रास जातलो तो सो तो एक पॉयंट नोट करून घेवचो आमकां एम्बुलन्स एकूच आहा आनी हालींच एक इन्सिडंट घडलो केरी हांव ते तेरेकॉल वयतालो तेन्ना एकट्याक स्ट्रोक येयलो आनी तो थंयच तेची डेथ जाली एम्बुलन्साक कॉल केलो जाल्यार हांव थंय पर्सनली आसलेलो 2 वरां एम्बुलन्स पावोंक ना आनी जेन्ना 2 वरांनी ताका परत विचारलें तेन्ना ती JMCनूच आसली थंयच्यान भायर सरपाची आसली सो एक डिफिकल्टी जाता ताका लागून आनी एक एडिशनल एम्बुलन्सांची आमकां गरज आहा तशीच तुवें एम्बुलन्स बायक एम्बुलन्स स्टार्ट केल्या सो कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान नॅरो रोड्स आहात सो एक बायक एम्बुलन्स आमकां 1 किंवा 2 मेळटा जाल्यार आमकां तें एक बरें पडटलें सो
परत एकदा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म आमकां जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट मेडिकल रेकॉर्ड सगळे मेंटेन करपा खातीर न्यू बिल्डींग जी थंयसर आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेतली फाटल्या दिसांनी JSIDCन तेंच्यांनी ऑक्टोबर एंड म्हटलां पूण नोव्हेंबर पर्यंत ते कंप्लीटूय जातले सो ते कंप्लीट जाता आसतना तुवें बाकीची जे रिक्वायरमेंट आहा ते सायड बाय सायड रेडी करून दवरल्यार बरें कित्याक नाजाल्यार बिल्डींग कंप्लिशन जातली तुका हेल्थ डिपार्टमेंट हँडओवर जातली आनी मागीर तुमी सुरवात करतल्यार परत आनी एक वर्स लागतलें सो सायड बाय सायड सगळे जे रिक्वायरमेंट्स आहा ते सुरवात करची अशें मागता सो आनी म्हाका दिसता तुवेंनूय एकदां म्हटलेलें की ती GMCक लिंक करतले सो ते एक GMCक लिंक जायत जाल्यार म्हाका दिसता GMCचेर स्ट्रेस येता तो मातसो रिड्यूस जातलो आनी आमच्या लोकांक मातशें बरें पडटलें आनी लास्ट म्हटल्यार थंयसर ओल्ड स्ट्रक्चर्स आहात आतां न्यू बिल्डींग सुरवात जाली 100 बेडेड हॉस्पिटल ते खरेंच आमकां पेडणेकारांक सगळे जाण आयज काल बारीक मोठे कोण मिडियाचेर बायट दिता हॉस्पिटल आजून जायना 8 वर्सां जालीं 9 वर्सां जालीं आनी अशेंच आश्वासनां दितात सो म्हाका दिसता हे वर्सा आमी ते कशे भाशेन सुरवात करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आहा तूं ते स्टार्ट करूनय दितलो आनी ओल्ड CHC आहा ती ओल्ड CHC कितें तरी युटिलायज कर कित्याक हालींच तुमी रिन्युवेट केल्यात ते सो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक हो आयदर कितें तरी पूण ते सोडून सायडीची जितली एरिया आहा थंय कॉटेजीस आहात ते मॉडर्न पडल्यात कंप्लीट आनी ते येता वयता रोडाचेर दिसतात सगळे सो तेचेर कितें तरी उपाय काडपाचो कित्याक ते डेमोलिश करून तेचेर कितें तरी दुसरो कितें वॉटेवर मेडिकल रिलेटेड कितें प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले तो हाडूंक पूण ते डेमोलिश करून तो प्लॉट एकदाचो क्लियर करचो पार्किंगेकूय यूज जावं शकता तो सो आनी स्पिकर सर व्हडले कांय डिमांड ना फक्त लास्ट डिमांड म्हणटात ते डिमांड असो न्हू एक रिक्वेस्ट म्हटल्यार आतां आमचें न्यू हॉस्पिटल जाल्या उपरांत मॅक्झिमम आमच्या मांद्रेकारांक थंय जॉब मेळटले अशें पळय नाजाल्यार सगळे जॉब म्हणून आसा कित्याक येदे व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींत येता मेजॉरिटी जॉब्स म्हणटात ते आमकां मेळपाक आमचो हक्क आहा सो तुवें तो फुलफील करचो थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH.